उपदेशक चॅप्टर 12. तुज्या tornnattponnachea दिसा तुज्या रोचणाराचो उगडास कर, कित्याक वायट दीस येवचे आसात, म्हाका कसलेंच सूख mellona अशें म्हणपाची वर्सां लागीं पावल्यांत. सुria-uzvadd चोंद्रीम आनी नokhetram kallkhim जावचीं आसात, आनी पावसा उपरांत कुपां पोत्तून येतलीं. तेन्ना घर राखतात ते कडकडटले आनी बोळवंत मनीस भागवतले. तेन्ना बायलो दोळूंक बसच्यो नात, कित्याक तांकां जनेलांतल्यान दिसाचो उजवाड येवचो ना. आनी बायलीं दारां धांपलोलीं आसतलीं तेन्ना गिरणीचो आवाज मोंड जातलो. सुकण्याची चिणचिणवी थांबतली आनी सगळीं गायोनां बंद पडटलीं. तेन्ना दोंगरार चडून वचूंक मनीस भियेतले आनी वाटेर लेगून चलूंक थरथरतले. तरी बाडां झाड फुलां तळपट भरून जोड जाला, आनी झिलकुटांत फळां जाता आनी मनीस आपल्या सासणाच्या घरा वेता. आनी रुदन करपी रस्त्यांचेर फिरतात, मागीर रुप्याची दोरी तुटतली आनी भांगाराची दिवळी फुटतली. आनी झोरींत कळशाच्या जातले कुडके आनी बांयची गाडी मोडटली. तेन्ना धूल एक पावट जमनींतली आयिल्ली तशी जमनीक पोत्ततली आनी देवाक दिल्लो जीव ताचेशी पोत्तून वेतलो. पळकेपणाचें पळकेपण उपदेशक म्हणटा, सगळेंच पळकेपण. संपादनी. उपदेशक एक जाणार आसलो त्या भायर आपूण कितें जाणा आसलो तें ताणें लोकांक शिकयलें. ताणें म्हणण्यांचो अभ्यास केलो, प्रमाणीकपणान तांतल्या स्वताची परिक्षा केली. विस्ताराचे खातीर उपदेशकान कश्ट घेवन आनी मन भुलोवणे रितीन स्वताचीं उतरां बरयलीं, आनी त्या वरवीं तो स्वत शिकयता. एक राखणो आपल्या शेळ्यांक चरोवपाक आनी व्हरपाक वापरतल्या शिंत्यां आनी खुंत्यां भाशेन जाणकारांचीं उतरां ह्या दोनूय वस्तूंचो त्या राखण्याक उपयोग जाता. त्या शिवाय म्हज्या पुता पुस्तकां बरोवपाक सोंपो नासलोलो कठीण वावर पडटा, आनी तितलें शिकप कुडीक थकयता म्हणून तुवें जाणा जावंक जाय. शेंकी हाच्या उपरांत हांव तुका एकूच सांगतां, देवाची भिरांत दवर आनी ताचे उपदेश पाळ, कित्याक तें जोण एकल्याची जबाबदारी. त्याच खातीर देवान मनशाक रचला, कित्याक सगळें जें आमच्या जिवितांत लिपलोलें आसा तितलेंय जावं मागीर तीं बरीं वा वायट कर्तुबां तांची देव नीत कोत्तलो. देवाचें उतर हें.